दीस ब्रेस्तार मेयाची 21 तारीख 2026. पहिल्या मासा धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतले मासा अध्याय 22 वोळ 30 आणि अध्याय 23 वोळ 11 पर्यंत. तवळजो देवानी ताचेर अपराध मांडूंक निस्कारण कितें जावयेत म्हूण समजोवन घेवचे खातीर सरदारान पावलाक सोडूंक लायलो आनी प्रधान याजकांची सगळे सनेद्रीन सभेची जमात आपयजे म्हणून हुकूम दिली. उपरांत पावलाक हाडन तांचे हुजीर ताणें उबो केलो. तांचे मदें सादुसेव आनी फारिजेव नांवांचे 2 वेगवेगळ्यो पक्ष आसात म्हूण बरें करून जाण आसून पावल सनेद्रीन सभे लागीं हे परी व्हडल्या ताळान उलोवंक लागलो. भावांनो, हांव एक फारिजेव आनी फारिजेवांच्या कुटुंबांत जल्मोवन व्हड जाल्लो. मेल्ल्यांच्या जिवनपणाचो आमकां भरवोसो आसा देखून म्हाका हांगा तनकेक उबो केला. ताणें अशें म्हणलेल्या फारा फारिजेवा आनी सादुसेवा मदें वाद विवाद उठलो आनी सभेच्या सांद्या मदें 2 पंगड जाले. कारण सादुसेव मेल्ल्यांचे जिवनपण देवदूत वा आत्मे आसात म्हणून सतमानूंक इन्कार करतले, पूण फारिजेव हें सगळें आसा म्हूण सतमनताले. तवळ व्हड एक बोबाट जाली. फारिजेवाच्या पक्षाचे थोडे शास्त्री उठले आनी वाद मांडून जोरान उलोवंक लागले. ह्या मनशा थंय आमकां कांय गुन्यांव दिसना. एक देवदूत वा आत्मो ताचे लागीं उलयला जावयेत. अशें तांचे मदलो विवाद निब्बर जावन येतालो तें पळोवन पावलाक ते कांय पापसून तीर्कन उडयतीत म्हूण सरदार भियेलो. देखून सकला देंवन वचून पावलाक तांचे मदलो बलात्कारान काडूंक आनी कोट्या भितर शबीद हाडूंक आपल्या शिपायांक ताणें फरमायलें. उपरांतले राती सोम्यान पावलाचे बगलेक उबो रावून ताका सांगलें, धैर्य घे. जशें जेरुजालेमांत तुवें म्हाका साक्ष दिली तशेंच रोमांत ती तुवें म्हाका साक्ष दिसे. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 16 1-2 आनी 5, 7-8, 9-10 आनी 11. श्लोक. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेतां. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव पातयेतां. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटां, तूंच म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवन पात्र. म्हज्या जिणयेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. श्लोक. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेतां. म्हाका बूध सांगतल्या सर्वेस्पराक हांव दीन वाचतां. रातीचे पर्यान म्हजें अंतस्करण म्हाका ती उगडासाक हाडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तो जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना. श्लोक. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो दादोसकायेन उमाळटा. म्हजी कूड लेगून सवस्थकायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पाताळांत सांडसोनाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसाडाय देखूंक दिवचोनाय. श्लोक. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेतां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे सदरे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सूख. श्लोक. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेतां. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. सोमी म्हणटा, ती सर्व एक जावं. तूं म्हजे थंय आनी हांव तुजे थंय एक जावन आसले बरी ती आमचे थंय एक जावन आसूं. अशें तुवें म्हाका धाडलेलो म्हूण संवसार सतमानू. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 17
ओळ 20-26 पर्यंत. जेजून आपली दिश्ट सर्गार लावन म्हळें, हांचे पासत मात्र मागना. बगार हांचे उतर आयकून म्हाका सतमानतल्या पासत हांव मागता. बापा, ते सोमेस ती एक जावं. तूं म्हजे थंय, हांव तुजे थंय एक जावन आसचें बरी, तेय आमचे थंय एक जावन आसूं. अशें तुवें म्हाका धाडलेलो म्हूण संवसारान सतमानचे पासत ते सोमेस एक जावन आसूं. आमी एक, तशें तेय एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्लीस महिमा हांवें तांकां दिली. हांव तांचे थंय आनी ते म्हजे थंय आसूं, तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं. तवळ तुवें म्हाका पटयलाय म्हणून आनी तुवें म्हजो मोग केल्ल्या बरी तूं तांचोय मोग करताय म्हणून संवसाराक कळीत जातलें. बापा, हांकां तुवें म्हाका दिल्याय. संवसाराच्या आरंभा दिनस तुवें म्हजो मोग कर तुवें म्हाका दिल्ली तीस महिमा ताणीय देखच्याक हांव आसां थंय ताणीय आसा जय म्हूण म्हजी आशा. नितीवंत बापा, संवसार तुका वळखना, पूण हांव तुका वळखतां. तुवें म्हाका पाटयलाय म्हूण हेय वळखतात. म्हजे वयर तुका आसा तो मोग तांचे थंय आसच्याक आनी हांवें तांचे सुवें रावच्याक तुजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां आनीकी हांव तें कळीत करतलों. देवाचें उतर हें, वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयची सुवार्ता जेजूचे आपुरबायेचे मागणे आमचे मुखार दवरता. तो ताच्या शिसां खातीर मात्र मागना, बगार ताचे ते पातिणे दवरतल्या पासत ती मागता. तो कितें मागता? एकवट. तो आनी बाप एक जावन आशिल्ल्या बरी आमी एकामेकाच्या मोगांत एक जावन आसच्याक मागता. ताचे पाटलावदार जावन आसच्या आमचे तावन हेंच तो अपेक्षिता. सांगाता काम करचें कुटुंब हांगासर आमचे मतीक हाडया. हो एकवट केवल सांगाता रावचो मात न्ही, बगार देवाचो मोग हेरांक आमच्या मरिफात परजळाशें करचो. केदळा आमी देवाचो मोग आनी दयाळाय हेरां थंय दाखयता, ते दळा हेरां देवाचो परजळ आमचे थंय परजळचो पळयतात. जेजूक बापा विशान कळीत आसले बरी आमी समजूनच्याक तो मागता. देवाचे उतर वाचून मागणें कर देवाचें हजरपण आमचे जिणेंत अनुभव केल्ल्या वरवीं हें आमकां साध्य जाता. कितले चड आमी देवा विशीं जाणा जाता तितले चड आमी मोग आनी एकवट वाडटा.